गोवा डेअरीतल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करपाचो आदेश गोंय सरकारान काढला. गोवा डेअरीत वता वता त्या व्यवहारांनी स्कॅमां चल्ल्यात म्हूण कितलो तेंपूच आरोप जाताले. प्रुडंटानूय कांय दुबावीत गजाली लावन धरिल्ल्यो. सद्याक प्रकरणांची चौकशी करपाची जबाबदारी सीए यतीश वेर्णेकार समितीक दिल्या. 5 फिलपॅक मशिनां खरेदीची चौकशी, आयस्क्रीम प्लांट मशिनरी खरेदीची चौकशी, भायल्यान दूद हाडून स्टाफाक चेक दिवपाचें प्रकरण, कॅटल फिडाक लागपी कच्च्या मालाचो वेव्हार, नवो स्टाफ घेतना नेम मोडपाचें प्रकरण, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डान दिल्ल्या फंडाची चौकशी. गोवा डेअरीच्या ह्या प्रकरणाची चौकशी 3 सप्तकांत पुराय करून सरकाराक रिपोर्ट दिवचो म्हूण सांगला. प्रुडंटान ह्या प्रकरणांतल्या चडशा गजालींचेर फाटलीं 1.5-2 वर्सां लागून खासा रिपोर्ट सिरीज केला. निमाणें आतां ताची चौकशी करपाची सरकाराक बुद्द जाल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.